मुरगांव मालातल्या केळशी ग्रामपंचायतीन मोवाज एंटरप्राइजेसच्या प्रस्तावित फ्लोटिंग रिसॉर्ट प्रकल्पा आड आयतारा खासा ग्रामसभा घेतली. केळशी सर्वे नंबर 170/0 या प्रस्तावित प्रकल्पाच्या न्यायालयीन आदेशाचेर चर्चा करपा खातीर पंचायतीन खासा ग्रामसभेचे आयोजन केले. ग्रामसभेत सगळ्यांनी प्रकल्पाक एकमतान विरोध केलो. मुरगांव बीडीओन जारी केल्ल्या एनओसी आड अपील करपाचो आणि गरज पडल्यार उच्च न्यायालयात वचपाचो निर्णय पंचायतीन घेतला. या प्रकरणाविषयी कांय जाण पंचायतीची दिशाभूल करपाचो यत्न करता. खंयच्याय परिस्थितीत हो प्रकल्प हाडपाक दिवचे नात अशें आमदार आंतोन वाजान स्पश्ट केला. मजगती 15 जुलयाक जावपी सुनावणेक सगळ्यांनी उपस्थित रावचे असो उलो आदलो सरपंच आणि सध्याच्या सरपंचान मारला. हालींच म्हाका बीडीओन प्रोविजनल एनओसी मोवाज एंटरप्राइज शाखा दिल्ली आसा आनी आमचे पंचायत एपिलाक गेल्ले आसा आनी हो इशू आतांचो न्हू. हो इशू म्हाका दिसता 2013 हो स्टार्ट जाल्लो आमचे केलोसी जो व्हडलो प्रोजेक्ट येवपाचो आनी तो आमचे सगळो लोक हांगाचो केलोसीचो गांवचो लोक हाका सगळो ओपोज जालो. कित्याक हो इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट आमच्या ह्या धाकल्या गांवांत आमकां नाका लोकांचो ओपोज आसा आनी म्हाका दिसता आमचे पंचायतूय आमचे ताका ओपोज करतले इतली म्हाका गॅरंटी आसा. कित्याक थोडे भायले येवन हांगासर मिसगायड करून आमचे पंचायताक देखून आमकां मिसगायड करता म्हाका दिसता. कित्याक हांवें ती सर्वे केल्ल्या प्रमाणे कोणूय तरी हांगासर इन्वॉल्वमेंट जावं हे विलेज पंचायताक मिसगायड करता हे मिसगायड जावपाक जायना. हांव हेका पंचायताकूय हांव डायरेक्ट सांगतलो बा तुमी एक जे कोण आपयता ताका इन्वॉल्वमेंट तुमी जायनाका. हो इशू हो आमचो लोकांचो इशू हो आमचो हांकां प्रोजेक्ट नाका आनी हो प्रोजेक्ट केलोसी येवपाक हांव कसोच दिवपाचो ना. हो प्रोजेक्ट मिसेस मोवाज एंटरप्राइजेस आनी ते पंचायतीकले प्रोविजनल एनओसी मागता. कित्याक रिक्रिएशनल फ्लोटिंग प्लॅटफॉर्म पार्क एंड अ रिसॉर्ट हाचो वावर सुरू करूंक आनी हांव हे गांवचो इगोर्जेचो पादेकार कसो हांव ह्या प्रोजेक्टाचेर निशेध मारता. आनी आतांच हांवें मिटिंगेक ग्रामसभेक वचून सांगला आमच्या पंचायतीन लोकां बरोबर उबे रावंक जाय. पंचायतीन जाता ते भाशेन ही प्रोविजनल एनओसी तांकां दिवंक फावना. कित्याक ही प्रोविजनल एनओसी तांकां मेळत जाल्यार आमचो आख्खो गांव काबार जातलो. आमचें गोंय काबार जाता आनी हातूंत पंचायतूय खंयच्यान ना खंयच्यान तांकां एनओसी दिवन परमिशन दिवन असले प्रोजेक्ट आमच्या गोंयांत हाडटा. म्हणटून हो प्रोजेक्ट आमच्या केळशीच्या गांवांत कसोच येवंक फावना. हांवूय ताचेर उक्तेपणी निशेध मारता. ऑर्डर पास केल्ली बीडीओन ऑर्डर पास केल्या की प्रोविजनल एनओसी दिवपाची म्हणून. सो आमच्या गांवच्या लोकांक ते नाका आनी आमी सगळे पंच मेंबर तेचेर ओपोज आहा. गांवचो लोक सगळो ओपोज करता आनी आयज भरपूर लोक जाला. म्हाका दिसता इतलो ग्रामसभेक केन्नाच जावंक ना तितलो लोक जाला आनी हेचेर दाखयता कितें की गांवच्या लोकांक कोणाकूच ती नाका. सो आमकांय नाका आमी तेजे ओपोज वयतले. आमी एपिलाक गेल्ले आसा आनी 15 तारखेर तेजे आर्ग्युमेंट आसा. सो आमी मागता आमच्या लोकांकूय येवन ते पळोवपाचें आनी ते कितें जालां ते तेजेर फुडें ते जाण जावन घेवपाचें. दिस प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट 2016 आयलोले जेन्ना कोर्तालीम पंचायत आलो तेन्ना. सो तेमी त्या टर्माक तेमी ग्रांट केलोली प्रोविजनल एनओसी आनी मागीर 2019 ती रिवोक केली तेमी. म्हणजे ती केस आहा ती डिसमीस जाली एडिशनला. बट एडिशनला ती गेलो ती रॉंग पाथेन गेलो. सो थिंग्स ऑन तेमी कितें स्टेटमेंट केलें इट इज नॉट इन आर जुडिशरी आनी ते मागीर बीडीओ येयले. सो इन 2022 मोवाज अपिला गेलो हिंगा डायरेक्टर ऑफ पंचायता. मागीर बीडीओ चलताली केस आनी बीडीओन पोल सगळे आमचे सायडीन केलें ऑर्डरी जजमेंट ऑर्डरी की कजान लँड बायोडायवर्सिटी स्पॉयल जातली मागीर मँग्रोव रिजर्वड एरिया. ओके बट एंड ऑफ द ऑर्डर तेणें म्हणलें की प्रोविजनल एनओसी ग्रांट कर. But actually, we have kept the provisional NOC on hold. Okay, we have objected. CDC, MRA, तितून देखून आयला आमी सगळ्या केला लेटर. So we are totally opposing the project. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर किरण बोरकार.